सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवांचो प्रधान याजकासशे गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. ताणें ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली. आनी त्या दिसा तावन ताका धर्न दिवंक एक बरो संदर्भ तो सोदतलो. फुगून आथल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजूसशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फालांच्या मनशासशी वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसा सांगाता तुज्या घरा पास्काचें परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण ताणें तयार केलें. सांज जाताच आपल्या 12 शिसा सांगाता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. शिस आकांतले आनी एकलोच हांव उबे तो सोमया अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगाता पलगनांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशा पूत पराधीन जाता ताका हाय खाटा खाटा. जल्मोंक नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुमचो तें सांगताय. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें खालस घेतली आनी देवाक अर्गां दितच तांकां ती वांटली, म्हणून तुमी समेस्त हांतले पियेया, कित्याक हें म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें. समेस्त मनशा पासत पातकांच्या बोगसाण्या खातीर तें वारवतलें. हांव तुमकां सांगता, म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव 10 फळांचो रोस तुमचे सवे नव्यान पियेसर ह्या फुडां तो हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जाताच ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, आयचे राती म्हजे थंय तुमी विश्वास कणतेल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बकरे शिंपडतले. पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयले हांव गलिलयाक वेतलो. ताका पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, हेर सकटांक तुजेर विश्वास सुखात जाल्यार म्हाका सुखाचो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतच हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंबो साद घालचे फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. तेच बरे हेर सक्कड शिसी म्हणाले. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता गेत्सेमेनी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या 2 पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरोन दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगा तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसासशे आयलो आनी ते न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी थाळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसरे फावटी तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांवें भोगल्या करीत ते निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शिस न्हिदोन आसलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले. पूण तांकां तशेंच सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशेव घेतात? पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धर्न खोट्या मनशाच्या हातांत दितले.
उठा या आमी म्हाका गथान पराधीन करतलो आयला. अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय येवन पावलो. ताचे सांगाता तलवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हडू एक जमो आसलो. प्रधान याजकांनी आनी सुदैवाच्या मतबाऱ्यांनी तांकां धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो, जाचो हांव उमो घेतां तस्सो तो, ताका धरा. तो आयिल्लो सोशिदा जेजूसाशी वचोन नामान मेस्त्री म्हणालो आनी ताचो ताणें उमो घेतलो. जेजून ताका म्हळें, इश्टा, करूंक आयलां तें काम बेगीनच कर न सोड. तितल्यार ते जण फुडें सरले आनी ताका तांणी घट्ट धरलो. त्या दाळा जेजू सवे आसलेल्या भितर एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेष्ठ याजकाच्या एक नौकराक मारली आनी ताचो कान कापोन गेलो. तवळ जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. जे कोण तलवार घेतात ते तलवारीन नास जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तूं चिंताय. पूण तशें केल्यार घडोवंक जायच म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें. तवळ जेजू जम्याक म्हणालो, सोराक धरूंक आयलेल्या बरी तलवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मोदेगांत बसून शिकयत आसतलों आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें पूर्ण जावचे खातीर हें सर्व अशें घडलां. इतल्यार शीच सकट ताका सांडून पडले. जेजूक धरलेल्यांनी ताका श्रेष्ठ याजका कायफासा मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी जमो जाल्ले. पेद्रो पयसुल्ल्यान ताच्या फाटल्यान चलोन श्रेष्ठ याजकाच्या राजांगणा पर्यान गेलो आनी भितर सरन हें सगळें कशें रावात म्हूण पळोवचे खातीर वचून राखवाल्यां संगी बसलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी श्रेष्ठ निती सभा जेजूक मरणाचें फर्मान दिवचे खातीर फटकिरी रुजवात सोदतले. साबार फटकिरे साक्षीगार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी 2 साक्षीगार मुखार येवन म्हणाले, देव मंदीर मोडची आनी 3 दिसांनी परत्यान ते बांदची. आपणाक शाती आसा म्हूण हाणें म्हळां. तितल्यार श्रेष्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणालो, तुजे विरोध हांणी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांय जाप दिनाय. पूण जेजू वगोस रावलो. तवळ श्रेष्ठ याजकान ताचे लागीं म्हळें, जिवंत देवाचे नांवी सोपोत घालून हांव तुका विचारतां, सांग आमकां तूं क्रिस्त देवाचो पूत वैगी म्हणून. जेजून ताका जाप दिली, तें तुमचो सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, ह्या फुडां मनशा पुताक सर्व पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपा वयल्यान आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आपले आंग वस्त्र पिंजून म्हणालो, ही देवनिंदास सय. आनीक आमकां साक्षांची गरज कितें? ताणें केली देवनिंदा आतांच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी जाप दिली, ताका मरण फावो. उपरांत ताच्या तोंडार तांणी तिंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो. आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थापडां मारून म्हळें, ए क्रिस्ता, तुका मारलोलो कोण तो? प्रवाद करन आमकां सांग पळोवया. तेणे पेद्रो भायर आंगणांत बसून आसतना श्रेष्ठ याजकाच्या साकरणे बदली एकली ताचे सशी आयली आनी म्हणाली, तुंय गलिलेयाच्या जेजू सांगाता आसलोलोय. पूण पेद्रोन सकटा मुखार नाकारन म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तो भायर वेताना दारवट्या कडेन आनी एक साकरणीनी ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय नाजरेतच्या जेजू सांगाता आसलो. परत्यान ताणें नाकारन सोपता घाल म्हळें, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी थोड्या वेळान तेणेंच सशी आसलेले आयले आनी पेद्रो लागीं म्हणाले, नीज जावन तूं तांचे पैकी एकलो. तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा. तवळ पेद्रो आपणाचेर शिराप मागून सोपोत घालन म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी ते घडये कोंब्यान साद घालो. तवळ पेद्रोक उगडास आयलो जेजून म्हणल्या उतरांचो, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी भायर वचून तो गळगळ्या रडलो.
सकाळ जातस प्रधान याजकांनी आणि सुदैवांच्या मतबऱ्याने जेजूक जिवेशे मारसो म्हण ठराव घेतलो. उपरांत तांणी ताका खोडो घालन रोमी अधिपती अधीन केलो. तवळ ताका पराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मरणाचे फर्मान दिल्लें ते पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे कांतवणेन विरार जालो आणि रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आणि मतबऱ्यांक दिवंक म्हण फाटी व्हरन गेलो. तो म्हणालो, हांवें पाप आदारले, निरापराधी रगत हांवें विकृत केलें. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, आमकां ते पडोवन वसोंक ना, तुंच ते पळोवन घे. तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली आणि वसोन गळपास घेतलो. प्रधान याजक ती नाणी विंचून म्हणाले, रक्ताचो दुडू हो, तो पवित्र खजनांत घालूंक आमच्या कायद्याक विरोध. आणि आपणा मदें आलोचन करून परगाव्यांक मातयेक पावचे खातीर कुंभाराचो गादो तांणी मोलाक घेतलो. ह्या पासत आज पर्यंत रक्ताचो गादो म्हणलें नांव पडलां. अशें पूर्ण जालें येरेमिया प्रवाद्यान म्हणलें तें. तांणी रुपयाची 30 नाणी विकली. मनशाक बांदलेलें मोल तें, इस्रायेलकारांनी बांदलेलें मोल. आणि सोम्यान म्हाका फर्मायिल्ले प्रमाणे कुंभाराच्या गाद्याक ती मेजली. उपरांत जेजूक हाडन अधिपतीचे हुजीर केलो. अधिपतीन ताका सवाल केले, तूं सुदैवांचो राय वे? जेजून जाप दिली, ते तुंच म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आणि मतबऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकड ते सांगतात ते तुका आयकना. तरी पूण जेजून एकाकी जाप दिवनाथले पळोवन अधिपती भोव चड विस्मीत जालो. परबेच्या संदर्भार बंदिवानापैकी लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बाराबास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक सोडणो दिवचें म्हूण तुमची खुशी, बाराबासाक वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? तांणी मोसरान ताका धर्न दिल्लो म्हणलें पिलात बरें जानासलो. अशें पिलात नित्यासनार बसोन आसतना ताचे पत्नीन ताका जागरण धाडलें, तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगल्यांक वचनाका. ताचे निमती गेलते राती हांवें सपनांत जायते सोंसलां. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आणि मतबऱ्यांनी बाराबासाक मागी जाय आणि जेजूक जिवेशी मारय जाय म्हणून लोकांक पुसलायलें. देखून अधिपतीन दोगांपैकी हांवें कोणाक सोडणो दिवचें म्हूण तुमची खुशी अशें म्हणून तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार बाराबासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारलें पिलातान. तांणी सोमेस्तांनी जाप दिली, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीकी व्हडल्या ताल्यान उपराट्यो भोबो मारन म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचें आनी कांय चलना बदलाक गडबडस चडटा म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकांसमोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय, तुमीच ते पळोवन घेया. आणि लोक म्हणालो, ताचे रगत पडो आमचेर आणि आमच्या भुरग्यां बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बाराबासाक तांकां सोडणो दिलो. पूण जेजूक जेरबांद मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांचे अधीन केलो. तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंग वस्त्र तांणी काडलें आणि ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आणि कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आणि ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकाठी दिली. आणि ताचे मुखल्यान दिंब्यांनी पडून ताची खिळकुळा करून ते म्हणूंक लागले, नामान जुदेवांच्या राया. आणि ताचेर ते थिंपी उडयतले आणि ताच्या हातांतली बेतकाठी काडून ताच्या मस्तकाक मारतले. शेकी ताच्यो केपडायो कर्ण जातास रक्तांबर शेळो तांणी काडलो आणि ताचेंच वस्त्र ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले.
ते भायर वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरीस व्हांवोवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोथा म्हळ्यार कठ्यांची सुवात म्हणले कडेन ते येवन पावले. थंय रक्तां बोळ भरशिल्लो वायन ताका तांणी पियोंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंग वस्तुरां तांणी सोडती घालून वांटून घेतली आनी लागसार बसून ताका ते फारो करूंक लागले. तांणी मांडलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परे बरोवन लायलो, हो जेजू जुदेवांचो राय. तवळ ताचे सांगाता दोग सोरांकी कुर्सार जोडले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. ते वाटेन हेने तेने वेताले ताची निंदा करतले आनी तकली हालोवन म्हणटले, तूं देवाचें मंदीर नास करन 3 दिसांनी परत्यान ते उबारूंक शकतलोय न्ही. तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बाचाव कर. तेच परी प्रधान याजक शास्त्री आनी मालगाडे ताची केळकुळा करन म्हणटले. हेरांक ताणें बाचाव केले पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो सकना. हो इस्रायेलाचो राय खंय तर कुर्सा वयलो तो देवोंदी आनी आमी ताका सतमंतेल्या. देवाचेर तो फाथयेल्लो मो. देवाक तो जाय जाल्यार तोच ताका सोडोवन दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्हय. ताचे सांगाता कुर्सार जोडले सोरी तेच परी ताची निंदा करतले. दनपारां तावन 3 वरां पर्यान सगळ्या गांवार काळोख पडलो. सोडून 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एली एली लामा सबक्तानी, म्हणजे मुचा देवा कित्या तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकोन लागसार आसलेले थोडे तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तक्षणा तांचे मदल्या एकल्यान धांवून वचून एक दर्या आळमे हाडून शिरक्यांत बुडयले आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतले साकी सारके ताच्या वोंटाक धरले. पूण हेर थोडे म्हणटाले, रावा, एलिया ताका बाचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजू परत्यान व्हडल्या ताळ्यान भोब मारली आनी प्राण सोडलो. ताणें प्राण सोडताच देवळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यान पिंजून 2 फाळें जाले. भुंय कांपली, कडपां फुटलीं आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशेव घेवन आसले साबार भक्त जिवंत जाले. आनी जेजूचे जिवंतपण जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शारांत येवन साबार जाणांक दिश्टी पडले. शतापती आनी ताचे सांगाता जेजूक फारो करन आसले जन भुंयकांप आनी घडलें ते सगळें पळोवन भोव चड भियेले. नीज जावन देवाचो पूत हो म्हणाले ते. आनी साबार स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळयतल्यो. जेजूची सेवा साकरी करन गलिलिया थावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांचे मदें उबी आसली मरी मगदलेन, जाकोबाची आनी झुजेची आवय मरी आनी झेबेदेवांच्या पुतांची आवय. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेयाचो एक ग्रेस्त मनीस झुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस. तो पिलातासरशी गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोडून दी जाय म्हूण पिलातान हुकूम दिली. झुजेन ती देंवोवन नितळ सणाच्या लुगटान गुठलायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण खडपांत पोकर्न केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी थंय फोंडा समकार बसोन आसली. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळी प्रधान याजक आनी फारिसेव सांगाता मेळोन पिलातासरशी गेले आनी म्हणाले, सायबा, तो ठक्की जिवंत आसतना 3 दिसा उपरांत हांव परत्यान जिवंत जातलो म्हणून म्हणटालो. ताचो आमकां उगडास आयलो. देखून 3 दीस पर्यान फोंडा लागीं फारो दवरूंक तुवें हुकूम दी जाय. नांतर ताचे शिस येवन ताका सोर्या व्हरतीत आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला म्हणून गांवार गाजयतीत. आनी ही निमाणी फटवणी पयलेंचे प्रास चड मारेकार जायत. पिलात तांकां म्हणालो, तुमचे लागीं पारे आसात न्हय? वसा आनी तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा. इतलें आयकून ते फोंडाचे बंदोबस्त करूंक गेले. फोंडाचे शिळेर मोर घालन आनी लागीं फारो दवरन
ते पाठी आयले. देवाचे उतार हे.